नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनांत तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। यूके व्हिसा निर्बंधात मुख्यमंत्र्यान करचो हस्तक्षेप, गोवा फॉवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायाची मागणी। लाच मागपी नगरसेवकांची करात चौकशी, म्हापशेच्या कांय नगरसेवकांचे मुख्य अधिकाऱ्याक निवेदन। मडगांव नगराध्यक्ष पदा खातीर दामोदर शिरोडकारान दाखल केलो अर्ज, फाल्यां थारतलो मडगांवचो नगराध्यक्ष। खांडेपार कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाची वाडयतलो ताक, मंत्री बाबूश मोन्सेराताचें आस्वासन। रगडान हयतल्यान बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाची जातली चवकशी, 4 दिसांत अहवाल सादर करपाचो उच्च न्यायालयान समितीक आदेश। IPHB नोकरे खातीर फटीचे प्रमाणपत्र दिवप्यांचेर करात कारवाय, जॉयन नाझारात्याची मागणी। आता पळोवया खबरो विस्तारान। नव्या व्हिसा निर्बंधात लागू गोंयच्या ल्हान आनी मध्यम उद्देगांक मोठें लुकसाण जातलें, गोवा फॉवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान भंय उक्तायला। इंग्लंडात केल्ल्या 9 व्हिसा प्रोसेसिंग सेंटरांनी वचून व्हिसाची प्रक्रिया पुराय करपाचे सक्तीचेर विजय उलयतालो। ह्या निर्णयाचो सरकारी येवणावळीचेर वायट परिणाम जातलो अशें विजयाचें म्हणणें। नवी व्हिसा रेस्ट्रिक्शनां जी हाडल्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्सान की व्हिसा प्रोसेसिंग सेंटरां जी 9 इंग्लंडाक केल्या, तेच प्रोसेसिंग सेंटरांनी वचून तांणी ब्रिटीश टुरिस्टांनी जे गोंयांत येवंक सोदता तांणी एप्लाय करूंक जाय असो जो नवो कायदो हाडला। हाचे खातीर गोंयांत स्मॉल आनी मिडियम हॉटेलियरांक दिसाक 7 ते 8 कॅन्सलेशनां फेस करची पडटात। हें एक इश्यू जाल्लो आहा। हो इश्यू म्हत्वाचो इतल्या खातीर कित्याक गोंयांत मिनिमम 40 ते 50 हजार टुरिस्ट एन्युअली ब्रिटीश टुरिस्ट येतात आनी ईच स्पेंड्स अराउंड 98,000. दिस इज द स्टॅटिस्टिक अवेलेबल इन द प्री पॅन्डेमिक पिरियड। हाचो अर्थ कितें जाता, ऑलमोस्ट एक 490 ते 500 कोटी टर्न ओवर जाता, ज्याचो GST 10%चेर 50 कोटी स्टेटाक एक्सचेकराक लॉस जाता ह्या व्हिसा रिस्ट्रिक्शना खातीर। सो हांव टुरिझम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे आनी चड करून मुख्यमंत्र्याक, कित्याक हो इश्यू व्हडलो, हे टुरिझम मिनिस्टरान जातलें काय कितें तो प्रश्न आहा। सो मे बी इट विल हॅव टू बी टेकन अप बाय द चीफ मिनिस्टर विथ द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर। आनी प्रायम मिनिस्टराक ताणें सांगचें पडटलें, भीक मागची पडटली गोंयचे लोकां खातीर की बाबा हे व्हिसा रिस्ट्रिक्शनां सोड म्हणून। टीट फॉर टॅट पॉलिसी ही ब्रिटिशरांक लॉस जायना, हें गोंयाक आनी गोंयकारांक आनी भारतीयांक लॉस चड जाता म्हणून। आनी हें चड इतल्या खातीर कित्याक आज 35 ते 40% टुरिस्ट, फॉरेन टुरिस्ट रशियेच्यान येताले। आज रशिया युक्रेन वॉरा खातीर हे टुरिस्ट येवचे ना। हे टुरिस्ट येवचे ना म्हणटकर आतां इंग्लंडच्या टुरिस्टांक हो स्पेस भरपा खातीर हो एक चान्स आहा। आनी नॉर्मली अशें एक टुरिझम हातूंत चलता की रशियन येता थंय ब्रिटीश येनात। सो आतां जर रशियन गेले जाल्यार हे ब्रिटीश येवंक शकतले, पूण ब्रिटीश येवंक शकतले जाल्यार ही व्हिसा रिस्ट्रिक्शनां कमी करपाक जाय। आनी हाचे खातीर हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता, आमी जाल्यार सगळे एक जावन प्रधानमंत्र्या मेरेन या, पूण ही व्हिसा रिस्ट्रिक्शन दिवन गोंयचे टुरिझम इंडस्ट्रीक हानी जावंक दिवची न्ही। म्हापसा नगरपालिकेचे 3 नगरसेवक सोपो कंत्राटदाराकडेन दर म्हयन्याक 2 लाखाचो हप्तो मागता अशी खबर पातळ्या उपरांत ह्या विशीं बेगोबेग चवकशी करून संबंदीत नगरसेवकांचेर कायदेशीर कारवाय करची, तशेंच तांची नांवां उक्ताडार हाडची अशी मागणी नगरसेवकांनी केल्या। ह्या विशीं म्हापसा नगरपालिकेचे मुख्य अधिकारी अमितेश शिरवयकार हांकां कागाळ केल्या अशी म्हायती नगरसेवक सुधीर कांदोळकार हांणी दिल्या।
रिगार्डिंग म्हापसा मार्केट सोपो जे तीग जाण कोण कॉन्सुलर ती कॉन्सुलरांची नांवां येवंक ना पूण काल पासून म्हाका लोक विचारूंक लागले बाबा तुज्या वॉर्डार मार्केडे आमच्या वॉर्डार येता तूं ह्या भानगडीन आसा तुज्या पेपरार येयला कितें म्हटलें पेपरार येयला तीग जाण म्हणून पण नांवां येवंक ना आनी तेजे कडेन खंय 2 लाख रुपया मागले हे ते अशें हे चलतालें हो मॅटर जो सोप्या बद्दल जावं जो टेंडर आसलो तेतून कांय तरी त्रुटी आसल्यो म्हणून एकदां तो कॉन्सुलाक आमच्या चवथीच्या पयलीं डिस्कस जाता पूण हांवें तेन्नाय सजेशन दिल्लें हो जो सोप्याचो टेंडर आसा तेका वेवस्थीत जे कितें आमची कंडिशन आहा खंयच्या टायमार खंयचो सोपो खंयचो पार्ट घेवचो न्हू कितें खंयचो मार्क करून जावं पार्किंगचो दिला वेवस्थीत घाल आनी बिफोर टेंडरींग हे सगळी कंडिशनां ते हितून आसपाक जाय जेणे करून कोणाक व्हरपाक बरें पडटलें पूण आतां हे जे कितें हें जालां हेतून आमी थंय हें ना जे 2 लाख मागले म्हणटा जावं आनी कितें म्हणटा पूण ते तेंच्यांनी सोपेकारान जे हांगा एप्लिकेशन दिल्लें आसा तेणी शोकस दिल्ली तेका रिप्लाय दिल्लो रिप्लायान जी नांवां येयल्लीं आहा म्हाका ती नांवां येयल्या जाल्यार ते कितें दिलां तेणी तें पळोवया म्हणून आमी हे केलें आनी शिवक सांगलें बाबा तें कितें आहा जर 3 जाणांची नांवां तूं डिस्क्लोज करची पडली न्हू जाल्यार सगळ्यांकूच येता 3 जाण म्हळ्यार आमीय जावंक शकता ताका लागून आमी ज्या तरेन 3 कावन्सिलर इट वॉज रिगार्डींग हे सोपो कलेक्शन आसलें न्ही म्हणजे एक्झॉर्बिटंट चार्ज करता म्हणून ते आनी प्रेसाचेर कितें तरी न्यूज आयला खंय की 3 जाणां कावन्सिलर हू इज आस्किंग द मनी फ्रॉम कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून त्या संदर्भात ते येयल्ले की आपूण हें ना म्हणून की तुमी हेजेर इन्क्वायरी करची म्हणून कित्याक ते हेज्या खातीर आयिल्ले रिप्रेजेंटेशन दिवपाक की बाबा ते 3 कावन्सिलर कोण ते रिप्लायन दिला ते आमकां कळोवचें म्हणून भाजपाचो तेको आशिल्ल्या दामोदर शिरोडकारान मडगांव नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष पदा खातीर मंगळारा उमेदवारी अर्ज दाखल केलो गोवा फॉवर्डाचो उमेदवारी अर्ज दाखल करचो ना अशें पयलींच जाहीर केल्ल्यान तो बिनविरोध वेंचून येवपाची शक्यताय आसा हा वेंचणूक जिखतलो हातून दुबाव ना ह्या खेपे पुराय लोकशाय पद्दतीन वेंचणूक जातली अशें उमेदवार दामोदर शिरोडकारान सांगले कांय दिसा पयलीं अपक्ष उमेदवार घनश्याम शिरोडकार नगराध्यक्ष पदाचेर वेंचून आयिल्लो मात कांय नगरसेवकांनी अविश्वास थाराव दाखल केल्ल्यान ताका पदाचो राजिनामो दिवचो पडलो लास्ट टाइम आनी हे वाटी किती डिफरन्स आहा तेच कावन्सिलर एकलोच एड जाला ह्या फाटी जे इलेक्शन जातले पळय 4-5 दिसांनी हे लोकशाही पद्दतीन जातले लोकशाहीचे पण खरे लोकशाहीचे पद्दतीन जातले जे लास्ट टाइम म्हणिल्ले गेले पयले लोकशाही पद्दतीन इलेक्शन जालें लोकशाही पद्दतीन इलेक्शन जालें खरे लोकशाही पद्दतीन इलेक्शन ह्या फाटी जातलें तूं दिता शो ऑफ हँड सारक्या लोकशाही पद्दती प्रमाणे हांव तरी मानता Candidate Shri Shirodkar Damodar Babar. They have received 3 nomination papers. So the nomination time also today it was till 12 noon. आणि कोणी बोलला आणि कोणे बरोबर आमकां एकच नॉमिनेशन येयला 3 sets of nomination. फाल्यां इलेक्शन फाल्यांचे प्रोसिजराचो प्रिजायडिंग ऑफिसर आमचे करतलो जेन्ना आमची मिटींग टायमा वगैरे फिक्स केला खांडेपार कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाची क्षमता 1.5 टना वयल्यान 10 टन वाडयतलो म्हूण मंत्री बाबुशान सांगले सध्या खांडेपारा कोयर प्रक्रिया प्रकल्पान 1.5 टन कोयराचो विलेवाट लायता आनी 5 टन कोयर साळगांवां प्रकल्पात व्हरपाक जाता म्हूण कोयराचे विल्याची तांक वाडोवन दिता म्हूण बाबुशान ह्या वेळार उतर दिलां फोंडे मतदारसंघाचो दौरो केल्या उपरांत मंत्री बाबूश उलयतालो सोमारा केल्ल्या दौऱ्यांत मंत्री बाबूश मोन्सेरातान थळावे आमदार रवी नायक आनी अधिकाऱ्यां बरोबर बसका घेतली ह्या वेळार महसुला कडेन संबंदीत तशेंच फोंडेच्या कोयर वेवस्थापनाक प्रकल्पाचोय नियाळ घेतलो Capacity आमदार 6.5 टन 40 वेट garbage is concerned.
So out of that, what they are treating is around 1.5. Now there is a proposal which is and the rest is going to our Saligam plant. That was a stopgap system. Now they are increasing that they'll get approval. Factory also there for 10 tons, and which will be annexed for another 10 tons in future. So actually they are doing a good job. They are just starting speeding period. Compared to other, I am saying they are doing much better than compared to even better municipalities like Margaon and Vasco. रगडा न्हंयतल्यान बेकायदेशीरपणान रेंव काडप्यांचेर चवकशी अहवाल सादर करपाक उच्च न्यायालयान समिती स्थापन केल्या. ह्या विशींचो अहवाल 4 दिसांत सादर करपाचो आदेश न्यायालयान दिला. ह्या समितीन पुलीस महासंचालक, खण खात्याचो संचालक आनी जिल्लो अधिकाऱ्यांचो आस्पाव आसा. केस आयिल्ली पळय रगडा इलिगल सँड एक्सट्रॅक्शनाचे त्या संबंधी तातूंत हायकोर्टान डायरेक्शन दिला की एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करपाची. इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पुलीस, कलेक्टर, मागीर डायरेक्टर ऑफ मायन्स हांची धरून एक कमिटी करून इन्क्वायरी करपाची म्हणून की एक म्हणजे हें इलिगल सँड मायनिंग कशें जालें. दुसरें म्हणजे हाका कोण रिस्पॉन्सिबल गव्हर्मेंट सर्वंट आशिल्लो जाल्यार हें पळोवपाचें. तिसरें म्हणून आतां जी तातूंत ऑर्डर जाल्या रिकवरी करपाची, एक प्रायवेट मनशा कडल्यान पयशे रिकवर करपाचे इलिगल सँड मायनिंग केला ताज्यो प्रॉपर्टीज कितल्यो आसा, ताजे एसेट्स कितले आसा ते फायंड आवट करून ते ताजे कडल्यान ते रिकवर करपाचे. हे सगळो जो विशय आसा पळय ही कमिटी पळयतले आनी कोर्टाक एक रिपोर्ट दितले. 4 विकाचो. डायरेक्टर ऑफ मायन्स आसा तांणी एक ऑलरेडी ऑर्डर पास केल्या आनी तांणी एक सादारणशी 1,96,00,000 रुपया ताजे कडल्यान रिकवर करपाचे अशी म्हणून ऑर्डर पास जाल्ली आसा ऑलरेडी. त्या संबंधी त्यो रिकवरी प्रोसिडींग्सूय सुरू जाल्या. ताज्यो 2 प्रॉपर्टी महाराष्ट्रान एटॅच जाल्ल्यो आसा. तातूंतली एक प्रॉपर्टी ताजी जो ओनर तो आशिल्लो ती प्रॉपर्टी ऑक्शनूय जाल्या. मागीर ताजी आनी एक प्रॉपर्टी आसा ती ऑक्शनाच्या प्रोसेसान आसा. ताजी एक स्कुटरूय एटॅच जाल्ली आसा. सो ते प्रोसेस सुरू आसा. ताका लागून ते आमी कंप्लायन्स रिपोर्ट फायल करीत आसा. टायम टू टायम आमी फायल केला. मनीस उपचार आनी मनीस वर्तन हॉस्पिटलांतले नोकरे खातीर फटीचें प्रमाणपत्र दिल्ल्या मनशांचेर कारवाय करात अशी काँग्रेस फुडारी जॉन नाझारेथान मागणी केल्या. तशेंच ह्या मनशाची दक्षता खात्या वरवीं चवकशी करपाची मागणी ताणें केल्या. ताचेर कारवाय करीसर दर दिसा आझाद मैदानाचेर येवन 1 वर आंदोलन करतलो अशें नाझारेथान सांगलें. An inquiry should be started immediately and I should be made as a witness. कित्याक हांवें सगळे प्रोसिजर हांवें केल्लो आहा. म्हाका सगळे RTI डॉक्युमेंट्स आहा. म्हाका हें करून आनी ताका इन्क्वायरीचो हें येता पळय फायंडिंग्स आनी ती इन्क्वायरी बेश्ट विजिलन्स डिपार्टमेंट मॉनिटर्ड इन्क्वायरी जावची आनी म्हाका हें करून ताका इमिजिएटली तेजेर एक्शन घेवचें. कित्याक हो मनीस अनक्वॉलिफायड डिस्पायट देयर बीइंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज एन्जॉयींग एट आवर कॉस्ट. आमचे भुरगे बेकार आहा, जायते भुरगे क्वॉलिफायड भुरगे बेकार आहा. सो आनी इतलेंच न्हू, हांवें एक दुसरें थारायलेलें आहा. ह्या डिपार्टमेंटाक आयज हांव 10 दिसांचो पिरियड दिता, 10 days period. If the department fails to suspend him and initiate inquiry from 24th of October, एक वराक हांव हिंगा आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्ट करतलो. आनीक हांव ह्या माध्यमांतल्यान गोंयचे परजेक उलो मारतां, तुमी यो म्हाका जॉयन जाया, आमी हें दाखोवन दिवया कशें इलिगलिटीज चल्लेल्यो आहा पळय ते. महाराष्ट्रात शिंदे आणि ठाकरे गटान वेंचणूक आयोगाक नाव आणि चिन्ह दिल्या उपरांत खरी शिवसेना कोणाची या मुद्द्यावयल्यान नवो वाद पेटला. वेंचणूक आयोगान शिंदे गटाक बाळासाहेबांची शिवसेना हे नाव दिवन महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या भावनांचो आदर केल्ल्याचे शिंदे गटाचे आमदार आणि शेतकी मंत्री अब्दुल सत्तार हाणें म्हणलां. जाल्यार 1985 वर्सा मशाल चिन्हाचेर मूळ शिवसेनेन वेंचणूक लढोवन जिखिल्ली अशें ठाकरे गटाचे नेते आणि खासदार अरविंद्र सावंतान म्हळां. आम्हाला चिन्हापेक्षाही बाळासाहेब मिळाले याचा आनंद आहे, कारण की बाळासाहेबाचं नाव
एकनाथरावजी शिंदे साहेबांना मिळाला हे खरं म्हणजे सर्वात आनंदाची बातमी. ज्यावेळेस आम्ही ब्रेकिंग न्यूज ऐकली माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला आनंद झाला का खरा शिवसैनिक कोण आहे हे इलेक्शन कमिशनरलाही समजलं आणि बाळासाहेबांची शिवसेना कोणती आहे तेही समजलं. आता उद्धव साहेबांनी स्वतःच्या नावाची शिवसेना काढलेली आहे. तर पुढे किती दिवस चालेल काय चालेल मला आज काही बोलता येणार नाही, परंतु आमचाही त्यांचाही दोघांच्याही येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये हे सर्व लोकांच्या समोर येतील का आम्हाला किती लोकांचा सपोर्ट आहे, किती पाठिंबा आहे. आता तर एकनाथ शिंदे साहेब ग्रामीण भागाच्या दौऱ्यावर जातात, जिल्ह्याचा दौरा करतात, लाखो हजारो लोक त्यांच्या सत्कारासाठी 4-4, 5-5, 6-6 तास राहतात. याच्यावरून मला वाटतं की एक सर्वसामान्य शेतकऱ्याचा मुलगा मुख्यमंत्री झाला याचा आनंद सर्वसामान्य लोकांना आहे. आदरणीय पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेब यांनी महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्री पद असताना जे काम केलं आहे त्या कामामुळे लोकांचे प्राण त्यांनी वाचवल्याची जाण जनतेला आहे. प्राण त्यांनी वाचवल्याची जाण जनतेला आहे, यांना नाही. आणि त्यामुळे ते नकळतपणे केव्हा महाराष्ट्राचे कुटुंब प्रमुख झाले हे लोकांना कळत नाही. आज ते कुटुंब प्रमुख आहेत, ते हृदय सिंहासनावर आरूढ आहेत. त्यामुळे आत्ता ती मशाल कशी खटकन पेटली आणि पोचली हे आपण स्वतः सगळ्यांनी माध्यमातून पाहिलेलं आहे. दिवाळे खातीर आकाश दिवे करपाक सुरवात जाल्या. वेगवेगळ्या वाठारांत वेगवेगळ्या पद्धतीन आकाश दिवे करतात. केपेचो विठोबा फळदेसाय दर वर्सा इको फ्रेंडली आकाश दिवे करून विकतात. आकाश दिव्याचे वेगवेगळे ऑर्डरी विठोबाक येतात, पूण तो दिसाचो कामाक वचून रातच्या वेळार आकाश दिवे करता. फकत इको फ्रेंडली आकाश दिवे करून तो विकता. गोंयांत पर्यटन हंगाम सुरू जालो ताका लागून पर्यटकांची पावलां दर्यादेगेर वळटाना दिश्टी पडटा. विकेंड मनोवपाक पर्यटकांची दर्यादेगेर व्हडा प्रमाणांत गर्दी जाता. ताका लागून जीवरक्षकांची जापसालदारकी लेगीत वाडटा. सप्तकाच्या निमणे कडेन दर्यावयल्या घडणुकां मदीं वाड जाल्या. ह्या सप्तकांत गोंयच्या वेगवेगळ्या दर्यादेगांनी 13 घडणुकांची नोंद जाल्या. कळंगूट दर्यादेगेर 2 घडणुकांची नोंद जाल्या, तर बागा, हरमल, आगोंदा आनी वागातोर दर्यादेगेर दरेकी 1 घडणुकेची नोंद जाल्या. मांद्रे पंचायतीच्या आम्रपाली वाठारांत बेकायदेशीरपणान दोंगर कापणी जाताली. ताची दखल घेवन मांद्रे पंचायतीन घडणूक थळार वचून तें काम बंद केलें. तशेंच पंचायतीन काम बंद करपाची नोटीस लेगीत जारी करून पुलिशेक कळीत केलें. पेडण्यां पुलिशेन घडणूक थळार येवन ही कारवाय केली आनी JCP तशेंच गाडयो जप्त करचे हे खातीर प्रक्रिया सुरू केली. तरणाट्यांनी सरकारी नोकऱ्या फाटल्यान धांवचे परस शेती वेवसाय आपणवचो अशें आवाहन मांद्रेचो आमदार जित आरोलकार हांणी केलें. गोंयांत सध्या लुवणेक सुरवात जाल्या. देखून पेडणे तालुक्यांतल्या शेतकरी सोसायटीन आनी थळाव्या सरपंचान वर्गणी दिवन लुवणेचें मशीन हाडलां. ह्याच मशिनाच्या अनावरणाक वेळार चीत उलयतालो.
आजच्या ह्या कार्यक्रमाक भात कापणीच्या जे आमचे पेडणे तालुका शेतकरी सोसायटी यांच्यानी आयच्यानी सावथ वाड्या हांगाच्यानी सुरवात केल्ली आसा. खरेंच तेंचे अभिनंदन म्हणटा की शेतकऱ्यांक ते मदत करपा खातीर पेडणे तालुका शेतकरी सोसायटी फुडें वर्सान वर्सा फुडें सरता. तशेंच अमित आमचो सरपंच मांद्रे पंचायतीचो त्यांनी आतां अनाउन्समेंट केल्या 50%तल्यान 50% आपूण पे करता म्हणून. खरेंच अभिनंदन तेचें. अशें जर आमकां सपोर्टीव सगळे जर आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे नागरीक जर सपोर्टीव जर मेळत पंच जावं सरपंच जावं जाल्यार डेफिनेटली शेती ही आमी जे भुरगे आयज युवा पिढी जी शेती सोडून नोकरे फाटल्यान धांवतात आनी शेती खंय तरी विसरल्यात. पुर्वजांनी बांदिल्ली सांताक्रूजची तळी आता लोकां खातीर उक्ती आसतली. लोकांनी ह्या तळयेक भेट दिवन ह्या सुंदर तळयेच्या निसर्गाचो आनंद घेवचो. त्या खातीर आमी पुराय वाठार नितळ करतले अशी माहिती सांताक्रूजची सरपंच जेनिफर ऑलिव्हेरान दिली. सोमारा सांताक्रूजच्या सत्ताधारी पंचायतीच्या वांगड्यांनी तळयेक भेट दिल्या उपरांत ती उलयताली. आमी हिंगासर आयज बोंडवल लेकी कडेन आहा जे आमच्या पुर्वजांनी बांदलेली. कित्याक आमचे फार्मींग वॉज दी ऑक्युपेशन ऑफ द विलेजर्स ऑफ सांताक्रूज. सो सगळे हिंगासान उदक आमच्या आख्ख्या गांवच्या सांताक्रूजाक फिल्डांक वयताले. स्पेशली ड्युरींग द समर सिजन तांकां हेल्प जाताले सगळ्या फार्मर्सांक उदकाक, कित्याक उदकाचे प्रॉब्लम जाताले. सो आतां कितें जालां, जे दीस जाले जाल्यार सगळे एग्रीकल्चर बा डावन जालेले आहा आनी तितलें हें जायना. सो आतां आमी कितें चिंतलां हिंगासर बोंडवल लेकी कडेन येवपाक क्लीन करपाक हिंगासर आनी लोकांक कितें बेनिफीट मेवता तो कितें बेनिफीट जाता तो येवन घेवचो बोंडवल लेकीचो आमचे पोवन हिंगासर. आनी कितें प्रॉब्लम आहा कितें आहा जाल्यार आमकां विलेज पंचायतीक सांगचें, आमी मागीर फुडें इनिशिएटीव घेता कितें करपाचें पळय तें. So people can take the benefit of this Bondwal Lake which was done by our ancestors. The ruling पंचायत आमी किंगा आहा. आतां आमचो मुद्दो म्हणजे आमी बोंडवल म्हणटा तें फकत लोकांनी, हांव येतालो हिंगा, लोकांनी बोंडवल म्हणटा तें फकत पेपरारूच पयलां. आमकडे कितें आहा ब्युटी हिंगा लोकांनी येवन पळोवची. ते इट इज आवर ड्युटी टू मेक शुअर दॅट पीपल आर नॉट हार्मड or people are not obstructed in coming here. So today we have put the cutter machine here. We'll clean this whole place. The entry is made broad open for the people to come. So every person from this constituency, neither from Chimbel, Mirshes and Santa Cruz, should once come and see what beautiful thing we have in Santa Cruz. So आमी एक कोणाक दिवचे ना, आमी सामके हिंगा मॉनिटर करून रावतले, कित्याक हो एक बरो ब्युटिफूल स्पॉट आहा आनी हेजे फ्युचरान आमी कितें ना कितें वर्कआउट करतले. भाजप वा काँग्रेसी कडेन पळोवं नाकात. पळयात तुमचो विचार कोण करता, तुमकां कितें दिसता आनी भाजपा तेच करता. हांव काँग्रेसीच्या समर्थकांक सांगतालो की आतां आमकां संद मेळ्ळ्या म्हणून आमकां तेंको दिवचो आनी आमी सगळ्यां खातीर वावुरतले अशें राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डान सांगलें. मंगळारा बिलासपूर वाठारांत वेगवेगळ्या उदरगतीच्या येवजणेचें उक्तावण आनी बुनियादी फातर घाल्या उपरांत तो उलयतालो. जब आए तो उसका उपयोग न कर लें तो वह व्यर्थ चला जाता है. आज मैं बैठा बैठा पहली बात ये सोच रहा था कि आज अगर अनंत राम जी होते, जिनको हम अडवाणी जी के नाम से जानते थे, आज अगर जगन्नाथ सेक्रेटरी होते, आज अगर परमानंद हमारा भाई होता, आज हमारी रतन जी की श्रीमती जी कैली जी होती, इन लोगों ने अपना जीवन लगा दिया, सपनों में खो गए, कोई उम्मीद नहीं थी कि कभी हम ये काम कर पाएंगे. और मैं उन दिनों कहा करता था कि कमाने जाना हो तो घर छोड़ना पड़ता है. तो हमको बहुत से लोग मना भी करते थे, ये भी कहते थे कि क्यों छोड़ के जा रहे हो. मैं हमेशा कहता था कि मंजिल बड़ी खींचो, रास्ते बड़े बनाओ, लंबी सोच लेकर के चलो. मुझे आज खुशी होती है कि मोदी जी के आशीर्वाद से आज बिलासपुर की बदलती हुई तस्वीर मैं देख रहा हूं, वो मैं आपके सामने. ये बजवानी पुल हमारे जगत राम जी हमसे नाराज हो गए, गाली नहीं करना.
बजवानी पुल, बजवानी पुल, बजवानी पुल। मैं कहा देंगे देंगे दादा देंगे, लेकिन ये भी सच्चे थे। मैंने इनके साथ सवेरे 5 बजे उठकर इसी सतलज में ठंडक में धुंध में मोटर बोट पर बैठकर सभी गांवों का चक्कर लगा करके भाखड़ा उस चीज की बात को, आवाज को बुलंद की थी। और आज जब मैं 103 करोड़ का प्रोजेक्ट, और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं केंद्रीय नेतृत्व का, विशेष करके मोदी जी का। 4 दिन के अंदर हमको सैंक्शन मिलती है। यह दिल्ली आज बनी है इस फॉर्म पे। कर्नाटकात उण्या दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत 11 ते 13 ऑक्टोबराक कमी चड प्रमाणात पावस हजेरी लायतलो असो हवामान खात्यान अदमास उक्तायला। कांय जाग्यांचेर कमी जाल्यार कांय वाठारांत उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय आसा। गोमंतक टुडे हें बुलेटीन हांगा सोंपता। तर रोखडोच गौरेश तुमच्या मुखार घेवन येतलो आवाज गोंयचो हें बुलेटीन। हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।